सकाळचे लंचाक आमकां मम्मी पळय निरपणस भाजता. काल आमकां निरपणस दिल्लो सो सामकेंच फेवरेट. इतके फेवरेट की मी पयलू आमकां आवडनाशिल्लें आनी आमकां आतां इतकें आवडपाक लागला की खूबच आवडटा. सो चारूच आमकां टिफिनाक व्हरपा इतलेंच मम्मीन भाजपाक घातल्या आनी निरपणस म्हळ्यार पुरो आनी अशें कांयच नाका. इतकें बरें तें निरपणस लागता सामकें. झाड बी आसल्यार बरें बट आमचें झाड ना निरपणसाचें. तेल घालना अशें. हॅलो गायज. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणां? वी होप की तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. हय, तर आमी सकाळीच व्लॉग स्टार्ट केलो आनी सकाळ फुडें आमी रेडी जाता आनी टायम जाला 8 फक्त 5 मिनटां उरल्या. आतां आमकां 5 मिनटान आमची च्या फिनीश करपा जाय आनी वचपा जाय. सो आतां आमी पिता च्या एंड मॅरी बिस्कीट. आयज आमकां फक्त च्याये वांगडा मॅरी बिस्कीट आसा सो ते आमी खावन घेता फर्स्ट. यो गो बेगीन टायम जातलो मागीर. मेरी बिस्किट खाता किती मग झालं बघा ते किती लेडीज मध्ये काही नसतं बाबा. सो आमकां सकाळकडे व्हडलो तसो हेवी ब्रेकफास्ट आवडना जाय तूं खावपाक. सो अशें बिस्किटी बी चलता आमकां. सुटी आसा तेन्ना कोता येता. हय, हेवी ब्रेकफास्ट करपाक. पाऊस पडून गेलो होतो सकाळी एक दडा. 28 तारीख पर्यंत आहा तो पावस. चला तर आमी सगळी च्या पिवन घेता आनी मागीर मेळटा. ते दिसा आमी तुमकां दाखवत नाशिल्लो झाडां सारकी जाल्यार पळयात की पळय तो एक माड दिला तेंच्यांनी. एक आंब्याचें झाड, 2 आंब्याची झाडां दिल्या आनी एक काजूचें झाड आनी बियो दिल्या हेज्यो तवशांच्यो आनी कसले कसले 4 काय 2 तरेच्यो बरी जाता ती. कलमां पुरू आनी काजूचें झाड आमगे मुट्टो बी जालें. मागीर कितें जालें माकडांनी उडयलें मागीर मोडलें त्यो. कसलो पावस जाणा, थंडगार सारकें दिसता. हांगात कित्याक दवरल्या ती धुवना कित्याक? हॅलो, 8 जाल्या आनी 5 मिनटां मागीर टायम जातलो. सो आतां आमी वयता कामां. मागीर तुमकां मेळटा. चड करून आयज आमी लाडू करपाचे चिंतला बट मुगाचे. सो पळोवया अजून मूग बी काय अवेलेबल ना पूण पळोवया कशें. घे गाडी काड. यो यो फटाफट यो. ते गाडी घेऊन पावना म्हणून.
तर न्ही काल आमी मामाले थंयच्यान येवन आमगेले आमचे ते मम्मीच्या फ्रेंडागेर गेल्ली आनी ते आमी थंय शूट केले बट ते क्लीप आमी कालच्या व्लॉगान घालूं नाशिल्लो सो तुमी ते पळयात बिकॉज आमकां थंय तेंचे गार्डन क्लिनींग सगळें ते तेंगेले आवडटा सो ते म्हणल्यार आमी तुमकांय बी दाखोवया सो तुमी बी पळोवन घेयात. बारीक अंतांची झाडां ती लायनीन अशी लायल्या सगळी. बेस्ट मेंटेन करता ती तेंचे गार्डन. प्लस पळय पेरूचे झाड दाखयता राव. पळय हे पेरू तेका आनी पेरां जाल्या बट बारीक आहा. येते एक मोठेशे जाला दिसता तुमकां मातशी दिसता आसतली. हे पळय हे एकूच दिसता पळय ते मोठे आहा हे आणि ते ती शंकराची फुलां ऑरेंज कलर असली तरी फुलां. आणि हांगासर थिंग गेलो तर तांबडो हे आसा शेरो पळय तांबडी पानां. ही पळय ती पातोळीची पानां पातोळ्यो बीन करता न्ही आयता त्यो बीन श्रावणानूच करता. सो आमी बी केल्यार तुमकां दाखयतली आमगेर बी आहा असली पानां. ह्यो शेरो यूज जाता ह्यो पळय श्रावण लागतकीर तो आयताराक बी ती पानां यूज करता न्ही प्लस चवथीकूय यूज जाता ह्यो. आमी सोदता चवथी टायमार ह्यो असो दिसना बट आतां पळय बरो दिसता. तुमच्या खातीर कितें गो तें हा पळय तुमच्या सगळ्यां खातीर मस्त. पळय हांगा फक्त तेंगे गार्डनूच पळोवपाचें हय प्लस पाणी दाखयता फुलां. ही कसली आमकां खबर ना तुमकां वळखपा कळटा जाल्यार तुमी सांगा. चवथीक एका आयताराक हें करता तो आयताराक घालता तो व्हायट कलरचे. आनी ते थंय आमचे व्लॉग पळयता आनी हांसता. ही पळय हे ते करने येल्लो फुलता ते प्लस हे पळय अनंत ती मोठे कळे मोठे अनंत फुल्लेली आसा पळय हांगासर. आनी खंय खंय तर रेड गुलाब जाला तोवूय तुमकां दाखयता. पिंक खंय हां फक्त झाडां हे पळय. कितें दाखयतलें आनी कितें न्यू आसल्यार दाखयता आमी तुमकां. अशीच मातशी काम अशी म्हण येयल्लेली क्यूट क्यूट चिकू ह्यो पाक्यान खाला कांडय बी ना दिसता ती तशी. आनी कलमाचे न्हू हांगासर ते रोखडे रोखडे जाता. सगळीं आहा हांगासर झाडां तेंगेर. हे जांभूळ दिसता खबर ना कितें म्हण काय जांब बी. पळय तो थंय गवत सगळें वखद मारता गवताक आनी तो कामगार जाला. काल मारलेले दिसता ते सगळें जाला पळय हे आनी हे आतां मारता तो करता गार्डनिंगाचें काम बट घरा कडेन सुद्दां कामगार जाला. हे हो जिला आहा मगो थंय बरें दिसता झाडां पण पावसा दिसान सगळें वाडटा. चिकू पळयात. सो गायज तुमी म्हणटले डायरेक्ट किचनान कित्याक तर हय किचनान येयली आमी बिकॉज आमी करतली निरपणस ह्यो आनी आमच्या दोगांचो खूब खूब म्हणल्यार खूब फेवरेट. सो आमी तेजी करतली पिठीची कापां करतली. सो तुमी बी पळया आमच्या बरोबर ती इतको मस्त जाना. आनी हे बाजारान बी घेवपाक गेल्यार खूब म्हारग पडटा आनी आमगेर बी जायना हें ह्यो निरपणस आमकां सायडीन दिल्लो. सो आतां आमी तिंगेली कापां करतली. आनी 2 ते एक्चुली काल एक आशिल्लो तेजी आमी ती हेजी रवा फ्राय केल्ली. हय हेजो आमी करतली पकोडे हे पिठीचे पकोडे करतली. हॅलो गायज गुड इवनिंग. हय कशी आसा तुमी सगळीं जाणां. होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसतली. हय तर आमी किचनान येयल्या
आनी Because- करता निरपणसाची कापां आमगेर हय. आतांच येणीन सांगलें तुमकां की आमी निरपणसाची कापां करता म्हणून कापां न्हू भजी हय कापां आमी पिठीची. अदूय करून व्हेल्ली कामार सो आतां ते तुमकां दाखयता निरपणसाची म्हणल्यार आमची सामकी फेवरेट आनी चवथीक बी पळय पानाचेर दवरता निरपणसाची कापां बी आनी आमी हय. पयलूच खाता सो मस्त अशी मम्मी निरपणस बी कापता आनी मागीर आमी फुडली रेसिपी तुमकां दाखयतली सो स्टे ट्यून. सो ऑलरेडी मातशें टायम आसूं न्ही फक्त कालोवन मातसो टायम दवरुया सो एकूच ते आशिल्लो पळय पणस तेजीच कापां मम्मीन बारीक बारीक कट केली अशी हे सायजीन तूं एक्चुली न्हू अशीच कापप ती कित्याक मोठी चड नाका बिकॉज शिजपाक नाल्यार टायम लागता आनी हो पणस तसोच दवरता निरपणस फाल्यां खातीर. सो आतां एक फर्स्ट कालोवन घेवया एटलीस्ट 10 मिनिट तरी दवरुया आनी देन मागीर स्टार्ट करुया बेकिंग सोडा घालतलो न्हू मातसो म्हणून घे घाला मगो तितून कितें कितें तू जाय ती ना पिठी म्हणटा पिठी कोण घालयता फोडटा आयडना सो इतलीच पुरो हय न्हू सॉल्ट पळय गे मम्मी नमक मातशेंच घालचें न्ही कितें खूब खूब घाला अजवायन ह्यो बेकिंग सोडा 1 चिमटी भर आनी अजवायन आसा तो चड घाल अजवायन वोवोच न्ही गो वोवो आनी अजवायन एकूच न्ही वोवो तेजी टेस्ट वेगळीच येता आनी बरी लागता मस्त अशी असो पुरो पिठी चड आनी अजवायन चड जायत ते वोवो आगो आगो चड फुलतली ते बेकिंग सोडा आनी वॉटर स्टार्ट करा पातळ करनाका राव घालता ना तूं हें कर हांव घालतली बस बस चड जालें काय आणि घालता आनी ते सगळें मिक्स कर आणि चल मम्मी कालयता खंय गुळे बी उरत जाल्यार घे तूच कालय अशें तेल पळय ऑलरेडी तापा धरला एंड म्हाका दिसता ते तापलेले आसा सो घाल बारीक बारीक जे आसा ते फर्स्ट घालता आनी देन व्हडली आसा ती मागीर घालता पडटा आशिल्लो फोन हळदी घालून येल्लो येल्लो करपाक तुम्ही खाता कच्चेच खाया घे तुमकां सगळ्या खातीर कच्चे न्ही हांव तुमकां तळून दिता सगळ्यांक तळुया फस्ट तूं घालता फास्ट जालें ते सायडीन फकाणां तुमची सगळ्यांची फकाणां केली तुमकां आमी जेन्ना फ्राय जातले पळय तेन्ना दिता बरें मदी घाल मागीर अंजून मदी घालपाचें मदी घाल मागीर अंजून मदी घालपाचें बोळ्यांचा बरो टेस्ट येयलो मस्त लागता तर तुम्ही म्हणटल्यार मदीं लिपस्टीक शिलायली ती मातशी आमी कितें तरी करताली म्हणून
कितें म्हटल्यार शॉर्ट करतले ते खातीर. आणि बघ आमगेली वय निरपणसाची कापां जी आसा जी रेडी जाली मस्त दिसता पळय. आतां तुमच्या वांगडा खावन दाखयता तुमकां. हें तुमकांय बी मेन म्हणल्यार तेणेन तुमकां बेश्टे दिले हांव तुमकां पळय भाजलेले दिता ना सांगलेलें मागीर तुमकां की तुमकां बरें दिता म्हणून सो घेयात. कितके मस्त लागता ना बरें लागता न्हू. मस्त आमकां आवडटा तर म्हणून चड आमकां बरें लागता. आनी पिठी चड बरी लागता. हय बरी लागता. आतां मम्मीक बी दिता आमी. मम्मी चाव पिवपा लागली. यो हो. सो आमी न्हू हें बी खालें भजी बी खाली. आतां आमी जेवपाना. आयज आमी फक्त चपाती आनी कितें केली फक्त चपाती खातली खंय. आनी आमगे लायट गेल्या सो लायट डीम आसा. डाळ आसा. चपाती दाळ आमी जाल्यार चपातीच खातली फक्त. सो घेयला चपाती करता. तेल लावं नाका म्हाका बेश्टी दी. आमकां बेश्टी कर तेल नाका. तें बरें लागना तेलाचें. तें तेल दाखोवन हॅलो. तर आमी व्लॉग आसा पळय तो एंडीत करपा येयला. आनी जालें कितें म्हटल्यार लायट आमगेली ना. डीम आसा. डीम कशी तरी जाल्या हय नात कशी अर्दे कडेन ना अर्दे कडेन पेट्टा. कितें गेलां आसता काय खबर ना. सो हे आमी पपितास जे आसा चपाती आमी खाली आनी हे पपाया जे आसा ते आतां आमी ते हातांनी आमी व्लॉग आमचो एंड करता. ते मातशें चड जाम जालें पण बरें लागता न्हू. सो कितलो टायम वेट केलो लायट सारकी जातली काय म्हण बट जावना. सो आसो म्हटल्यार आतां 11 जाली न्ही. सो व्लॉग एंड करपाचो आसलो न्ही सो केलो. सो आमी तुमकां मेळटली नेक्स्ट व्लॉगान. स्टील देन बाय एंड टेक केअर.